पेडण्या मतदारसंघ हे असे आसात प्रोजेक्ट जंय आमचोच मतदारसंघ पेडणे कोणाक तरी नोकरी दिवंक शकता ही तपासतात हा 40 मतदारसंघात तो मतदारसंघ अशें आमी काम केलां। आज पार्टीक दिसता बाबून मडगांव रावचे, हांव तयार हा। पार्टीचो हांव एक सैनीक, हांवें सांगला लास्ट टाइम माझे इलेक्शन जेन्ना जाला तेन्ना सांगला, आनी जेन्ना हांव बीजेपी गव्हर्नमेंट केला तेन्ना हे लोकांक सांगलेलें आतां हांव बीजेपी माय म्हणून, आनी बीजेपी सांगते फुडें वयतलो म्हणून आनी 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 पार्टी म्हणटा ना आनी आनी पक्ष म्हणटा ना। पार्टी सांगता पार्टीन फाल्यां सांगलें हांगा रावलो आणि हुंय राव म्हणल्यार रावतलो 100%। बाबू आसगांवकर म्हणटा कार्य सगळी कडेन केल्लें आहा। बाबू आसगांवकर म्हणटा सावथान नावेली आमचो होल्ड आहा, तसोच आमचो फातोडा होल्ड आहा, शेरावली बाणावली होल्ड आहा, हें सांगात मरे। कुर्तरी होल्ड आहा, जंय म्हाजी टीम आहा, हांवें तो सपोर्ट करूं शकता आनी मुखार हाडूंक शकता। हें हांवें काम केल्लें आहा, हें बेस्टोच न्ही बाबू आसगांवकर। बाबू आसगांवकर तळागाळांतल्यान काम करून आयिल्लो म्हणून आज थंय विकास दिसता। आज हर एक पेडण्या भितर हर एक घरा भितर नळ, लायट, संडास, तुवें सगळे हाडून प्रवीण कित्याक गेलो तर? कोण तुवें सगळे हाडून प्रवीण कहो हो तुवें हाडला, हांवें हाडूं ना। हो तुमी हाडला, तुमकां हर एक टायम सांगला की मिडियाचो तो कॅन्डिडेट म्हणून ताणें काम करून कॅन्डिडेट येयलो। आमी कसो हाडला ताका? तुमी आमी पार्टीन घेवंक ना तें सोड, पण पार्टीन ताका धरलो। तुम्ही पेडणे पेडणे समज ताका पार्टीन दिलो, हांव तेजेर कांय उलयना। पक्ष म्हणतो जालें काबार, तुका सांगलें मरे पक्षान म्हाका सांगलो थंय राव, थंय रावता। तुम्ही डेव्हलपमेंट केला न्हू थिंगा? पक्षान सांगल्यार मडगांव रावतलो। पक्षान सांगले न्हू, सांगू ना, अजून डिक्लेअर नाही केला म्हणून तुम्ही पेडणे सोडून रेडी झाले सर? पेडणे हांव पक्षाचो सैनीक। 2 दीस पयले सांगला पण पक्षात मडगाव म्हणून ना अजून काय सांगू ना म्हाका। बाबू 2 दीस पयले तें सांगलें आपल्या स्वप्नान देखून चिंतूंक ना अशें जातलें म्हणून आपणाक। जे माझे उलोवपा आहा तें हांव उलयलो, तें तुगेलें म्हाजें पर्सनल, पण पॉलिटिकल उलोवपाक उलयतना हांव पक्षाक घेवन वयतलो फुडें। मोपाचे फार्मर रडटा, मोपाचे फार्मर रडटा ते जागा रायट। आतां तूं सारको उलयलो। एक प्रोजेक्ट समज येता एअरपोर्ट जो आमच्या एम्प्लॉयमेंटा खातीर, तो प्रोजेक्ट हाडटाना म्हाका कितलो त्रास जाला म्हाका खबर आहा। पण लोकांक त्रास इलेक्शन लोकांक चड त्रास बायपास जेन्ना रोड जातात, बायपास जेन्ना रोड जातात जाल्यार त्रास हो जाताच। तेंचो त्रास समज सोडपाक गेल्यार हांगा एम्प्लॉयमेंट प्रश्न सोडूंक शकना हांव। एम्प्लॉयमेंट करतलो हाडटलो जाल्यार तुका हें सांबाळपाक पडटा, आनी हें सॅक्रिफायस हांवें केला, हो त्रास हांवें भोगला। म्हाका जाय, अरे तेच म्हण तुका न्ही हांव जॉबी जागे गेले तेजे जॉबी गेले। अरे हांव तुका उलयता कित्याक येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जाता, येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जाता, लाखांनी स्क्वेअर मिटर ते एक्वायर केल्या, लोकांनी साथ दिल्या, तेज्या खातीर आंदोलन जालें, रस्ता रोको जालें, आनी हो एअरपोर्ट खेचून हाडलो। आता बायपास जे रोड जाता थंय काही फार्मराचे जागे वयतात आनी वयतलेच। आनी आयक रे, अरे आयक रे, पण तेणे थंयची जी वयता तेका आमी कितें करूं शकता? एक सायडीन हे एम्प्लॉयमेंट पळोवपाक जाय, एक सायडीन हे प्रोजेक्ट पळोवपाक जाय, आनी एक सायडीन फार्मराक आमी तांकां आरक्षण करपाक जाय। म्हणून फार्मराचे हांवें सांगून दवरला तांकां मार्केटिंग रेट मेळटलो, मेळटलो मार्केटिंग रेट। अरे बाबा हांवें थंय रावन मडगांवची कामां करूं ना, मडगांवची उलयना आतां मोपाचें। हांगा रावन मोपाचें पळयतलो, कांय भिवपाची गरज ना लोकांनी।